तो जर हरयत आशिल्लो जाल्यार 1999 पयले फावटी ताजी म्हजी फायट जाल्ली. पयले तो आमी तो काँग्रेसीक रावलो, हांव बीजेपीक आशिल्लो. गोंयचे उत्तर गोंयच्या जनतेन तो केंद्रीय मंत्री आसतना ताका 38,000 हरयल्लो. जिखपा जालो तेन्ना जिखता आशिल्लो न्ही, म्हाका हरयता तेन्नाच हरयता आशिल्लो. पण आतां काँग्रेस खंय पावल्या, कशी तांची दुर्दशी जाल्या तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी म्हणून आमकां जिखोवपी किंवा हरोवपी कोण हांव आनी तो न्ही, ही जनता आसा. जनता कितें ठरयता ती करता. आनी म्हणून असले तरेचे पोकळ गर्जना करप हें बरोबर न्ही. की आमी तर सांगलें की भाऊ तुका कितें स्मृती भ्रंश जालो काय कितें, तूं विसरभोळो जाला काय कितें. इन 1999 खलप वॉज नॉट अ मिनिस्टर, हें लक्षात घ्या. 98 पर्यंत हांव मंत्री आसा. पण कारकीर्द आशिल्ली न्ही भाई. 96 ते 98 ची कारकीर्द आसा, बरोबर न्ही. रमाकांत फुडें was a huge brand. ह्यूज ब्रँड जरी जालो तरी तुमी लक्षात घ्या, लोकांक नवें कितें तरी नवलाई जायी आसता न्ही, नवी नवलाई जायी आसता. ती नवलाई पळयली न्ही आनी त्या वेळार कितें जालें की भाजपा म्हज्याच पाठिंब्यान भाजपा वयर सरताली, म्हज्याच पाठिंब्यान. आतां खुद्द भाऊच घ्या न्ही, भाऊ पयले फावट आमदार जाला, रमाकांत खलप स्टूड विथ हिम. हांव तुमकां निवडून हाडटा आनी तुमी म्हाका मांद्यान डिफीट So करता. तुम्ही आज लोकांक 1999 वचून याद करून दितात. याद करून दिवचो नासलो, एरवी जाल्यार उलोवपाचो ना. पण तुमी जेन्ना सांगतात की 99 रमाकांत खलप आसा, खोटें सांगतात तुमी लोकांक, त्या वेळार तुमकां स्मृती भ्रंश जाला म्हणून सांगचें पडलें न्ही म्हाका. 98 म्हजी कारकीर्द कायदा मंत्री किंवा खासदार म्हणून सोंपली न्ही ती.